शुक्रारा बोरये एका घराक उजो लागून घरांतल्या सगळ्या सामानाची वाट लागली। सुमार 4 ते 5 लाखांचे लुकसाण जाला। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार येवन उज्याचेर नियंत्रण हाडलें, मात बरेंच सामान उज्यान जळून गेलें। घडणुकेत जिवीत हानी जाल्ली ना। RDX गोवा खातीर बोरयेच्यान विदिता प्रभू। माझे नाव यशवंत नारायण एसओ। आमकां पयलीं 11 जावन 8 मिनटांनी कॉल येयलो कंट्रोल रूम फोंडा। आमी पयलीं म्हणजे आमची पीक रॉन्सन आहा न्हय धाकटी गाडी ती पयलीं टर्न आउट केली। कित्याक रस्तो म्हणून आल्या अशी राहा म्हणून आमी पयलीं धाडली ती। तेच्या वांगडा क्रू धाडलो आमचो ड्युटी क्रू 2004 GH07। मागीर आमी GH07 9101 व्हडली गाडी आनी आमचो दुसरो क्रू सेकंड टर्न आउट आमी धाडले। आमी येताले पयर उजो पेट्टालो, सारको व्हडलो उजो पेट्टालो। पयलीं फर्स्ट एड आमी क्विक रिस्पॉन्सान केली, मातशें फर्स्ट एड केलें। मागीर आमची गाडी ही पावली 9101। मागीर आमी सगळें क्लियर केलें। हो आमचो LPG गॅस हें येतलो पेट्टालो, ताका आमी पयलीं कूल केलें। मागीर ताचें सगळें सामान काडलें, TV काडली। मागीर ताचें सामान खूब जळलेलें आहा। मागीर आमी लास्ट सिलिंडर काडून भायर सो घरान कोण आशिल्ले? घरान कोण ना, तो ओनर नासलो आनी कसो उजो पेटलो तो सारको एक्झॅक्ट आमकां कोच खबर ना।